धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. थोड्या दिसा उपरांत अग्रिप्पा राय आनी बेर्निस कुंवर सेसारियाक पावलेली ती फेस्तुसाक मेळोवंक गेली. तांकां साबार दीस पर्यान थंय रावंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेंत दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी सुदैवांच्या मालगड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणले तीर्प दी जाय म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणाकी ताच्या वादी हुजीर उबो करन आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासत ते हांगा आयलेल्या वेळार हांवें कांय घालाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा निती सभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे मुखार हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मानतले म्हूण हांव चिंतून आसलो तसले खंयचोय अपराध ताणें मुखार हाडले नात. पूण तांचेच समर्थी विशांत आनी कोण एकल्या जेसू नांवाच्या मनशा विशांत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेसू मरण पावलोलो पूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावल सांगतलो. ह्या तराच्यो संगती कशे इत्यार्थ करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याप्त जावंक ताका खुशी आसा गे म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यान आपणाक पार्याकाल दवरे जाय म्हूण पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सरशी धाडन दिसर हांगासर तो पार्याकाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारलां. अचम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती कर. अचम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारलां. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत अस्तंते तावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन स्थापीत केलां. सोमेस्ताचेर तो आपले राज चलयता. देवाच्या दुतानो ताच्यो आज्ञा पाळटल्या बलिश्ट वीरानो ताच्या उतरांक लक्ष दितल्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारलां. सांसुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेवण जातास जेसू सिमा पेद्रो लागीं विचारी लागलो, सिमा सुवांच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेसून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमा सुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रोन जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमा सुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेले आयकून पेद्रोक मनांत दुखलें. पेद्रोन ताका म्हणलें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगतां, तूं तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तारन धरतलोय तोवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रो देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. उपरांत ताणें ताका म्हणलें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतर हें
वाकाने तुका ख्रिस्ता।